आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसू पवित्रात्म्याक महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसू पवित्रात्म्याक महिमा सरगार तांडेवल्या देवा तू जालय उड्याचे रूप सरगार तांडेवल्या देवा तू जालय उड्याचे रूप तू मोचे भितर आयल्या जातलो तुझे मंदिर तुमचे भितर आयल्या तू मोचे भितर आयल्या हांव जातलो तुझे मंदिर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता तुझे खातीर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका त्रिएक देवा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसू पवित्र आत्म्याक महिमा स्तुति महिमा बापा स्तुति महिमा जेसू पवित्र आत्म्याक महिमा Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ alleluia, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ alleluia, alleluia, alleluia. देवा सो देव रायन सो राय वुंड्या रुपार आमच्या मुखार या वेदीर तो आसा आमकां हर एक लागी तो पळोवन आसा या वेळार ह्या जेजूचे मोजत आमी मागया भोव मोगाळा जेजू आमी तुजे मोगाळ भुरगीं हांगासर ह्या देवत्या आपल्यान सांगात जमल्या तुका स्तुती करूं गो तुझे आराधन करो को तुका नामान करो को जेजू आमचे सांगात तू राव आमच्या हर एका गरजान तू पाव सर आमचे सामर्थ्य तू पयस कर थोडो वेळ तुझे सांगात रावून तुझी स्तुती कर तुका अर्गान दिवन
आमची मागणी सांगच्याक या देव तेंपलांत आमी सांगात जमल्या आमचे तुझे आशीर्वाद घाल आमच्या कुटुंबाचे तुझ्या आशीर्वादां घाल जो कोणा खातीर आमी मागोवंक वेता त्या सर्वांचेर तुझ्या आशीर्वादांनी भरू अशें तुझ्या आशीर्वादा मुखांत आमी एक मोगाची बोगसण्याची समाधानाची चिडी जेवंक तूं सामका आदराने करपा दी हे मागणी आमी करता तुझ्या पवित्र नावे आमेन. आमेन. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचें उतर कीर्तन 103 अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हज्या सगळ्यान तस्करन ताची स्तुती करूं. सोम्याची स्तुती करचें म्हळ्यार केवळ वांटाची स्तुती न्ही सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या मनान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान आनी सगळ्या म्हज्या सक्तेन सोम्याची स्तुती करूंक जाय. देखून कीर्तनकार म्हाका आनी तुका उलो दिता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हज्या सगळ्यान तस्कर ताची स्तुती करूं. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो या जेजू कडेन आमी मागया मोगळा जेजू केवळ वॉन्ट आनी मात न्ही बदला सगळे म्हजे अंतस्करण म्हजी कूड म्हजें मन म्हजें काळीज सगळें तुजे वयर करसून थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक तूंच म्हाका आदराणी करपा दी तुजी स्तुती करूंक तूंच म्हाका आदराणी करपा दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कीर्तनकार म्हणटा आमी सदांच ताची स्तुती करूंक जाय काय कित्याक आमच्या दिसपडट्या जिणेंत जायते उपकार ताणें केल्यात जायते बरेंपण ताणें आमचे तर केलां देखून ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. ताणें आमच्या जिणेंत केल्ले एकच एक उपकार आमी विसरनासतना ताका सदांच स्तुती केल्ल्या वेळार ताचे आशिर्वाद आमचे जातले आनी आमकां तो आशिर्वादांनी भरतलो. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कीर्तनकार म्हणटा स्तुती केल्ल्या वेळार सगळे तुज्या आपरा तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट तो घालता आनी जिनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दोश करता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळ्या म्हज्या काळजान आत्म्यान मनान आनी आत्म्यान स्तुती केल्ल्या वेळार म्हजे आपल्या तो बक्षिता सर म्हजी पिडा कुडीची तशेंच आत्मीक पिडा तो पयस करता म्हजो जीव फोंडांतलो तो निवारता म्हज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट तो घालता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्याची उतरां आमी उगडासा काडुया सकड आमी उबे रावन एक घडी बरो व्हडा ताळ्यान बोब मारून सोम्याची आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान आमी स्तुती करुया. सदांच आमच्या कश्टार पावसो जेजू ताची स्तुती केल्ल्या वेळार आमकां बक्षिसो जेजू सर आमची पिडा पयस करचो जेजू आमचे समकार आसा या आमची सोम्याची आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दयाकान बसात. कीर्तन 104 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडी बरो या उतराचेर आमी नियाळ केल्या वेळार देवाचो तो अपरिमीत मोग आमकां कळी जाता म्हळ्यार तो वर्तो देव ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना ताका सकड साध्य आसा. देखून कीर्तनकार म्हणटा हांवें हर एका दिसा ह्या सोम्याची स्तुती करूंक जाय हर एक घडये ह्या सोम्याची आमी स्तुती करूंक जाय केवळ वंट आनी मात न्ही. जायते पटी आमी सोम्याची स्तुती करता
मागणे म्हणटा हांव पूण आमचें काळीज आमचें मन आनी आमचो आत्मो आनी खंय सर्गी आसता पूण किर्तनकार म्हणटा सगळें तुज्या मनान आत्म्यान सक्तीन आनी काळजान तुवें सोम्याची स्तुती केल्ल्या वेळार जायतें बरेंपण तो तुका करता अपराध बक्षिता स्तुती केल्ल्या वेळार अपराध बॉक्साने मेळटा अपराध बॉक्साने मेळटा सर आमची पिडा तो पयस करता खंय सकड आमची पिडा पयस जाता जीव फोंडांतलो तो राखता आमची कूड मातयेक येता वय पूण आमचो आत्मो मातयेक वचनासतना आमचो आत्मो फोंडाक वचनासतना तो रोखता कित्याक ताका सक्कड साध्य आसा देखून ही दोनी किर्तनां 103 आनी 104 आमकां सोम्याची स्तुती सदांच आमी करूंक जाय खंय ताका आमी अर्गां दिवं जाय कित्याक जायतें बरेंपण ताणें आमचें थंय केलां जायते उपकार ताणें आमचे थंय केल्यात देखून आमी हर एका दिसा म्हणलें बरी हर एका घडये म्हणलें बरी सोम्याची स्तुती करूंक जाय सगळ्या आमच्या काळजान आनी मनान आत्म्यान आनी सक्तेन वस्त्रा भाशेन प्रकाश तो भांगार लाय तांबा भाशेन मोळाप तो विस्तारताय म्हळ्यार देवाचो मोग तशें आसा कशें आमी वस्तूर न्हेसता आनी आमी सोबीत दिसता तशेंच देवाचो उजवाड सगळ्या संवसारार प्रसारला देवाचो उजवाड सगळ्या संवसारार आसा आनी त्या उजवाडा मुखांत्र आमकां सगळ्यो वस्तू आमकां ही संवसाराची सोबाय आमकां पळोवंक जाता तशेंच मळबू आनी ही भुमी ताणेंच आसा केल्या आनी ताच्याच उजवाडान आमकां हें सक्कड अपूर्बायेन दिसता देखून देवाचें उतर आमी नियाळुया आमी एक गीत गावन सोम्याची आमी स्तुती करुया सगळे आमी उबी रावया आनी सांगाता मेळोन सोम्याची स्तुती आमी करया आराधन तुका सोमियांची आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमियांची आराधन तुका होकलाव साव तुका होकलाव साव तुका सोमियांची होकलाव साव तुका होकलाव साव तुका होकलाव साव तुका सोमियांची होकलाव साव तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमियांची आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमियांची आराधन तुका वय सोम्या तुका मात्र म्हजें आराधन फावो तुजे बिन कोणाक साव आराधन करिना तूं मात्र म्हज्या आराधनाक फावो जाल्लो व्यक्ती तुजी मात्र हांव स्तुती करता तुवें केले सर उपकाराक हांव आदार दिता गोवळ्या बोरया इश्टा करया आराधन तुका नितीदारा काकुळदारा आराधन तुका गोवळ्या बोरया इश्टा करया आराधन तुका नितीदारा काकुळदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमियांची वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका वंदन जावं तुका सोमियांची वंदन जावं तुका अर्गां जावं तुका अर्गां जावं तुका सोमियांची अर्गां जावं तुका सांगता अर्गां जावं तुका अर्गां जावं तुका सोमियांची अर्गां जावं तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमियांची आराधन तुका
सोमिया जेजू आराधन तुका सोडवणारा बुसवणारा आराधन तुका जीवदातारा ओढादारा आराधन तुका सोडवणारा बुसवणारा आराधन तुका जीवदातारा ओढ आधारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका ogłapsą tuka ogłapsą tuka सोमिया जेजू ogłapsą tuka ogłapsą tuka ogłapsą tuka सोमिया जेजू ogłapsą tuka Alleluja Alleluja सकड टाळ्या Alleluja 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 Alleluja, Alleluja 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 Alleluja, Alleluja, Alleluja 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ನಮನ ನಮನ ಯೇಸುವೆ ನಮನ हालेलुया 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 दायकान बसात जेजूची स्तुती केल्ल्या वेळार मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो अपराध बोगसतात पिडा पयस जाता जीव फोंडांतलो तो निवारता आणि माथ्यार मोगाचो आणि काकुळतीचो मुकुट तो घालता कित्याक जेजू आमच्या सांगाता रावता म्हणून अर्थ केदळ आमी ताची स्तुती करता देव आमच्या सांगाता रावता आनी देव आमच्या सांगाता असल्या वेळार कसल्या संगतेक बियोची गरज ना देखून तूं जिरूच्या पुर्ग जिणेवल्यार आमी पळयता ताका भेटल्लो कोणूच मनीस निराश जावन फाटी वचना जेजूक मेळिल्लो खंयचो एक व्यक्ती बेजारायेन फाटी वचना बदलाक परिवर्तन जाता नव्या हुरूपान तो भरता नव्या जिवान तो भरता दाखल्याक सांगचे तर मार्काच्या 5व्या अध्यायात एक देवसार लागलो एक व्यक्ती आसलो आणि तो इतलो कठीण की त्याने त्यानं कोणायक पाशा जावन तो सोडिनातलो मात्र न्ही ताका हाताक आनी पांयाक सांकळीनी बांदून गेल्लें खंय मार्काच्या 5व्या अध्यायात आमी वाचता हाताक आनी पांयाक मोठ्या सांकळीन बांदून घातले तरी तो रावनातलो म्हणटा देवाच्या उतार म्हळ्यार कितलो एक बळवंत देवसार त्या व्यक्तीक आसलो व्यक्तीक लागलो आनी असल्या व्यक्ती हांव न्हू कोणू लोक ताका लागीं वचनातलो सकड ताच्या पयस जावन पयस येतलो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू तेणें जेन्ना पाशा जाता आसतना जेजूक ही खबर मेळटा पूण जेजूक पळयलें तो म्हणटा म्हज्या खबरेक कित्याक आयलाय पारो मोन्ना ताच्या देवा तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा पळया जेजूक पळयलेंस तो बदलाता जेजूक पळयलेंस आपूण कोण म्हूण ताका कळी जाता आनी जेजू कोण ताचे ते असले कसले सकत म्हूण ताका कळी जाता आनी तो थंयच म्हणटा म्हाका धाडचें तर हांगासर दुकराचो हिंड आसा त्या हिंडाक धाड आनी जेजू तशेंच करता आनी तो देवसार त्या दुकरांक वेता आनी दुकोर थंयसर उदकांत पडून मरतात म्हणटा देवाचे उतार पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांगासर जावना
तो व्यक्ती देवसार लागलो व्यक्ती ताचे ताण सुटलोस देवसार गेल्लोस जेजू दोनी सोडून आनी एका गांवाक वेता आसतना जेजू फाटल्यान येवन तो म्हणटा काय हांवय तुजे सांगाता येता म्हाकाय तुजे सांगाता वस येवंक जाय म्हाकाय तुजे सांगाता रावंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तितले एक कठीण देवस्थान वळवळसो मनीस परिवर्तन जाता देवस्थान ताचे तन पयस गेलेंस नवो व्यक्तित्व जाता मात न्ही हांवें जेजू सांगाता वचूंक जाय ताचो शीस जावंक जाय म्हूण एक वर्ती आशा ताका येता आनी तो म्हणटा जेजू कडेन हांवय तुजे सांगाता येता म्हाकाय तूं तुजे सांगाता आपोवन व्हर पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू ताका म्हणटा ना तुवें घरा वचूंक जाय ही बरी खबर तुज्या घरांत आनी आसपासच्या लोकांक तुवें दिवंक जाय कित्याक वर्ती सुटका तुका मेळ्ळ्या देव तुजे सांगाता आसा देखून ही बरी खबर तुवें हेरांक दिवंक जाय जेजू ते आयिल्लो कोणूच व्यक्ती निराश जायना बदलाक नवो व्यक्ती जावन परिवर्तन जाता लुकाच्या 5व्या अध्यायांत आनी एक घडीत आमी वाचता एक आर मारलो व्यक्ती आसलो आनी तो पातकान जेवण आसलो म्हणटा देवाच्या उतार देखून जेजू ताचे पातकां बक्षिता ताका गूण करता आनी तेदळ पर्यंत पातकांत आसलो मनीस केदळा जेजूचे आशिर्वाद ताका मेळ्ळे की केदळा ताची पिडा पयस जाली की देवाची स्तुती करता सोम्याची स्तुती करून तो मंदिराक वेता म्हणटा देवाच्या उतार तेदळ म्हणसर पातकांत तो आसलो पातकांत तो बुडून आसलो पूण जेजून ताका गूण केलेंच नवो व्यक्ती जावन परिवर्तन जाता थंयसर आसल्या मंदिराक वेता आनी थंयसर सोम्याची स्तुती करता देवाची स्तुती करता म्हणटा देवाच्या उतार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी तशेंच जेजूक भेटल्या जायते तेंपां तावन जेजूक आमी कळीत आसा आमकां जेजू विशयान कळीत आसा देवाच्या उतारी आमकां कळीत आसा पूण म्हजें तें असलें एक परिवर्तन आयलांगे म्हणलें एक विसाचें भोव गरजेचें लेवी आनी एक सुम्याचो शीस ताचें काम करन तो आसलो सुंक वासूल करून तो आसलो पूण केदाळ जेजू भेटलो की केदाळ जेजू म्हणटा हे म्हजो पाटलाव कर त्याच घडये सगळें तें सोडता जेजू फाटल्यान तो बेता कित्याक जेजू ते तसली एक सकत आसली देवा जेजूच्या उतरांत तसली एक सकत आसली आनी त्या उतरांत तावन तो जायत्यांक आकर्शीत करता मात न्ही तांकां परिवर्तन करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचें तें जेजून असलेंच परिवर्तन करूंक जाय केदाळा सगळ्या म्हज्या काळजान आत्म्यान सुमेची स्तुती करता ताका अर्गां दिता खंडीत जेजू म्हजे थंय असलें ती एक परिवर्तन हाडटा पेद्रू आंद्रे विशयान आमकां कळीत आसा जुओ जाकोबा विशयान ती आमकां कळीत आसा पयले फावटी जेजूक पळयलेंच या जेजून पयले फावटी तांकां पळयलेंच मासले धरनासले ते जेजूचो पाटलाव करतात जेजू तांकां वत्ताय करिना ये म्हज्या फाटल्यान म्हणटा त्याच घडये हे दोगी सीस ह्या दोगी भाबाव परिवर्तन जातात जावं पुरो पेद्रू आनी आंद्रे जुओ आनी जाकोबू सगळें सांडून जेजू फाटल्यान वेतात कित्याक जेजूक मेळिल्लो व्यक्ती कोणूच निराश जायना बदलाक संतोशान जेजू पाटलाव करता नवो व्यक्ती जावन परिवर्तन जाता आज आमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांगासर ह्या देव तेंपलांत आयल्या थोडो वेळ समय सांगाता करसूंक ताचें उतर आयकूंक ताका स्तुती करूंक आनी येवकारिस्तान तो जेजू आमकां हर एकल्याक पळयता आमकां हर एकल्याक पळयता तो आमकां पळयता मात न्ही आमची निराशी काळीज ताका कळीत आसा आमची बेजाराय ताका कळीत आसा आमचें दूख ताका कळीत आसा सक्कड ताका कळीत आसा देखून तो म्हणटा येया म्हजी सशी तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो वजन वोवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू म्हाका विशय दिवंक हांगासर आयला ताका सक्कड म्हजे कश्ट कळीत आसात म्हजे सामस्य ताका कळीत आसात म्हजी पिडा ताका कळीत आसा म्हजी सोलवणी ताका कळीत आसा हर एक संगती ताका कळीत आसा जायते फावटी म्हजे कश्ट म्हाकाच कळीत आसचे नात पूण जेजूक सक्कड कळीत आसा कित्याक तो आमकां नांवान वळखता आमच्या हर एकल्या विशयान ताका माहीत आसा देखूनच तो म्हणटा येया म्हजे सशीन तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो भुकेल्या लोकांचे कश्ट जेजूक समजले भुकेल्या लोकांचे कश्ट जेजू समजता मात न्ही तांकां दादोश वाडटा कित्याक लोकांचे कश्ट ताका समजतात
10 जाण कोडकार कश्टण आसले पिडेत आसले जेजूकी तांचे कश्ट कळी जातात जेजूक तांचे कश्ट कळी जातात मात्र न्ही जेजू तांकां ते इंस गूण करता वैभगाच्या भावान आनी पयलीं तो जावन आसा दयाळान एक आकुळदार म्हजो मोग करता तो तुमचो मोग करता आम्हा सर्वांचो मोग करता आमचे कश्ट तो जाणा आसा भुकेल्या लोकांचे कश्ट जाण जालो जेजू आमचे सांगाता आसा 10 जाण कोडकारांचे त्या वेळाची परिस्थिती समजलो जेजू आमचे सांगाता आसा खंडीत ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना त्या सोम्ये कडेन मागल्या वेळार जे कितें आमी मागता तो आमकां दिता आमचे कश्ट समस्या ताका मात्र कळीत आसात देखून आमचे कश्ट आमी ताचे मुखार दवरुया आमचे समस्या आमी ताचे मुखार दवरुया आमची कथ बेजाराय ह्या सोम्ये मुखार दवरुया आनी म्हजें सांगाता राव जेजू म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हाका सांगात दी जेजू म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया आनी गावया एक गीत म्हजें सांगाता राव जेजू पान संको 24 24 पेज नंबर आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय बेंबीरान ते आमकां दोस्ताना गैरान आमकां तूं बरताय जेजू बेंबीरान ते आमकां दोस्ताना गैरान आमकां तूं बरताय जेजू दुस्मन आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालताना दुस्मान आमकां वेडो घालताना सैत आमकां सोड दिताय जेजू आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं बरताय जेजू कोण बेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं बरताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसूंक कृपा तूं दिताय जेजू म्हजे सांगी आमचे सांगी राव जेजू सुखा दुखांत तूं संगी आसा जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय
एकसूरपणात आम्ही असताना मोगा सांगा तू दिताय जेसू एकसूरपणात आम्ही असताना मोगा सांगा तू दिताय जेसू मरणा तडी कामी पावताना ससंची बित्मा बैताय जेसू मरणा तडी कामी पावताना ससंची बित्ला बैताय जेसू आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू दिवं तुझी ससार आमकां दिवं तुझी ससार सक्कर सांगाता आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू दिवं तुझी ससार आमकां दिवं तुझी ससार जेसू दिवं तुझी ससार वय मगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो कष्टा दुखांत अनवरांत सामस्यांत सांगात दिवंक जिजू म्हजी सांगात आसा दुर्बळ लोकांचे कस ताणें पळयले भुकेल्याचे कस ताणें पळयले गवळीनांतल्या शेळये बऱ्या आसल्या लोकांक ताणें पळयले तांचेर तो बिरमोत पावलो आनी जे कितें तांकां गरज आसा तें ताणें दिलें केवळ देवाचें उतर मात्र न्ही खाण जेवणें ताणें दिलें कित्याक आमच्या हर एकल्याचे कश्ट आमच्या हर एकल्याचे दूख आमच्या हर एकल्याची बेजाराय आमच्या हर एकल्याचे सामस्ये ताका कळीत आसात देखून आमी ह्या सोम्ये लागीं आमी मागया तुमचे जाप जावं दी म्हजे सांगाता राव जेसू मुझे संगता राव जेसू हांवें हाती घेतली कामां ह्या म्हजी योजना अर्द्यार संपयनातल्या खातीर म्हजे सांगाता राव जेजू मुझे संगता राव जेसू म्हाका अर्थीक अडचणी आयिल्ल्या वेळार मुझे संगता राव जेसू हांव पिडेंत कसताना मुझे संगता राव जेसू म्हज्या कुटुंबांत गत बेजाराय आसल्या वेळार मुझे संगता राव जेसू म्हज्या कुडींत मानस्तापाची चिंतना आसल्या वेळार मुझे संगता राव जेसू झगड्याक अवकाश करून दिता आसतना म्हजे सांगाता राव जेसू मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तुमची मागणी आसत तर तुमचे उलो आसत तर आमी एक घडी बरो सोम्या मुखार दवरुया मुझे म्हजे संगता सांगाता राव राव जेसू जेसू मुझे संगता राव जेसू म्हजे सांगाता राव जेसू खन बेसाराय म्हणली कुटुंबाक येताना म्हजे सांगाता राव जेसू आमच्या पोयनांत म्हजे सांगाता राव जेसू आमच्या वावरांत म्हजे सांगाता राव जेसू आमच्या कुटुंबांत म्हजे सांगाता राव जेसू आमकां दोसकाय भोगतना म्हजे सांगाता राव जेसू मुझे संगता राव जेसू म्हजे म्हजे सांगाता राव जेसू कश्टा वयर कश्ट येता आसतना मुझे संगता राव जेसू सक्तांनी म्हाका सांडला म्हूण भोगता आसतना मुझे संगता राव जेसू हेरांनी म्हाका दुर्सताना मुझे संगता राव जेसू हेरां म्हजे विशयांत पाड उलयता आसतना मुझे संगता राव जेसू हर एक म्हज्या सामस्यांनी मुझे संगता राव जेसू ताळणी येताना म्हजे सांगाता राव जेसू येवकारिस्तान भाग घेताना म्हजे सांगाता राव जेसू प्राचीत असं सक्रामेंत घेताना म्हजे सांगाता राव जेसू हर एका सकाळी आणि हर एका संजेर
म्हजे सांगाता राव जेजू हांव समकताना म्हजे सांगाता राव जेजू हांव पिडेन पडताना म्हजे सांगाता राव जेजू परतून कोटी ते चारान आमी गावया आमचे संगी आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू देव तुझी ससा आमकां देव तुझी ससा सकट सांगाता आमचे संगीत तू आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा जेसू देव तुझी ससा आमकां देव तुझी ससा मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो जिणेंतल्यान अडसताना कष्ट समस्या येत असताना जेजू म्हाका पळयता तो केवळ पळयता मात्र न्ही ताचे तावणो सुटका दिवंक म्हाका तो तयार आसा पण हांवें ताचे ते वसोंक जाय कुरडे जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव म्हणून ते जेजू सांगता ते गेले जेजू लागीं ते गेले आणि जेजून तांकां आपटले आणि तांकां दिश्ट दिली एक कोडकार सगळोच तो कुसुरलो समाजांत ताणें येवंक नातरले लोकां मुखार ताणें येवंक नातरले तरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोय जेजू मुखार गेलो आनी म्हणालो तुका मौन आसा तर तुज्यान म्हाका गूण करूंक जाता तो कोडकारी जेजू सोशीन गेलो बार्तिमेव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक कुरडो भीक मागोवन आसलो सोम्य सोताळ आयकलेंस व्हडा ताळ्यान तो बोब मारता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव जेजू कोता सोताळ आयकता जेजू ते इंस रावता बार्तिमेवाक लागीं आपयता आनी कितें जाय म्हूण विचारता तोच जेजू मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचे समकार आसा आमकां हर एकल्याक तो पळयता आमच्या हर एकल्याचे कश्ट दुख बेजाराय तो जाणा आसा सामस्य जाणा आसा कुटुंबाचे सामस्य तो जाणा आसा आमचे तेचे पाठ सवय ताका कळीत आसात सकड्या सम्य मुखार आमी दवरुया ह्या सकड आमच्या गरजा पासतो आमी आतां एक घडी बरो मागया तुमची जाप आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या पवित्र सभे पासतो आमी मागया पवित्र सभेत देवाची शुभ वार्ता प्रगट करच्या सर व्यक्ती पासतो पापा पासतो सर्व पिस्पां पासतो याजकां पासतो धार्मिकां पासतो लायक मुखेल्या पासतो सुवार्ता प्रगटल्या पासतो आमी मागया देव तांच्या सांगाता राबोवन दी पवित्रात्म्याची सकत तांकां मेळोवन दी शुभ वार्ता प्रगट आसतना कितेंच वायट अनवरां घडना आसाय जेजूस तांकां राखो दी म्हूण आमी मागया तुमची जाप आयक आमची प्रार्थना येसुम्या प्रत्येक जावन आमच्या राजकीय मुखेल्या पासून आमी मागया आमकां कळीत आसा जायत्या अनवरां घडोवन आसात जायतो लोक मरणोंत आसा ह्या मुखेल्यांक फावो ती जानवाय पवित्रात्म्याचे सकत तांकां मेळोवन दी त्या मुखांत्र सगळ्या आमच्या देशांत राष्ट्रांत सगळ्या संवसाराक बरो शांती समाधान स्थापन जावं दी म्हणून आमी मागया आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबात आसलेल्या पिडेस्तां पासत मालगड्या पासत भुरग्यां पासत युवजनां पासत आमी मागया पिडे वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया आमचे कडेन मागो सांगले सोमेस्त व्यक्तीचो उगडास काडुया तांचे पासत आमी मागया पवित्रात्म्याची ससाय तांकां मेळोवन दी हर एक तांच्या कश्टाळ वरांत पवित्रात्मा तांकां सांगात दिवन दी
हर एका विघ्नांतले तो तांकां राखून दी म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. एक घडी बरी आमी मावून रावया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. सर आमच्यो गरजो, आमचो हुस्को, आमचे सामस्ये आमी सोम्या मुखार दवरुया. आणि एक चरण आमी गावया. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उधार काळी तोंदी माका आयच्या दिसा. आणि पोटी आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उधार काळी स्तुती माका आयच्या दिसा. सगळ्यांनी उभी रावया. देवाच्या पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಪಾವನ ಮಾರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮಾರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಗೆ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ सांग पावलानं फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. 2 अध्याय 2 तावन 5वें वाक्य. एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एककोड सांबाळणं म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा. तुमचें मौन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं. देवाचें उतार हें. बशा आयच्या वाचपाचो मोठो सार अंश जावन आसा. सांग पावलो फिलिपी घरांक म्हणटा, तुमी मनशाच्या चिंतपा प्रमाणे जियेनाकात. बगार क्रिस्ताचें मौन तुमचें जावं दी आनी अशें रुपांतर तुमचें मौन जावं दी म्हणून. कित्याक आमचे हर एकल्यांचे मौनां रुपांतर जावचें गरज आसा. जर तर आमी पळयलें तर आमचें मौन म्हळ्यार थंयसर चिंताप आसा, थंयसर जाणवाय आसा. एक मनीस सलवता
वा झैत मेळटा जाल्यार ताज्या चिंतपा वरवीं एका मनीस दुबळो जाता वा ग्रेस जाता जाल्यार ताज्या चिंतपा वरवीं एकल्याक आमी मूर्ख या जाणवंत म्हणटा जाल्यार ताज्या चिंतपा वरवीं एकल्याक आमी मुखेली आनी एकल्याक फाटलावदारी म्हणटा जाल्यार तसो व्यक्ती जाला जाल्यार ताज्या चिंतपा वरवीं जर तर एकलो आळशी या क्रियाळ जाला जाल्यार तांच्या चिंतपा वरवीं एकल्याक आकर्शीत जाता एक वस्तू आनी एकल्याक ती त्रासार भोगता जाल्यार थंय चिंतपा वरवीं अशें साबार संगती तुमच्या मुखार दवरयेत हर एक संगत आमच्या चिंतपा वरवीं आमच्या जाणवाये वरवीं अशें आमकां आमच्या जिवितांत घडटा आज आमी ह्या परिस्थितीर हर एकले आमी आसा जाल्यार आमच्या चिंतपा वरवीं आमी ह्या परिस्थितीर आसा त्या देखून आमी आयच्या दिसांनी नियाळटले आमची परिस्थिती आनी मुखल्या दिसांनी बरी जायची जाल्यार आमचें मन आमची चिंतपां आमची जाणवाय आमची बदलावण जाय आतां जेजूचें मन कशें एक उदाहरण आमी पळयता सामदेवाच्या 13:44 वाक्यांत सर्गींचें राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोशान वचून तें आपणें आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जेजूचें दैवीक मन कशें म्हळ्यार सर्गराज एक वर्तें देणें आनी हें जाणा जाल्लो मनीस लौकीक संगतीक पुरा सोडटा आनी तें एक देणें मेळचे खातीर वावरता मनशा सैम तशें न्ही मनशा सैम मनशा चिंताप तें मेळटा की ना गी मुखार कितें आमी नेणाव आमी सांगचें आसा हातांत असलें एक सुकणें सोडणो त्या बोल्यान 2 सुकणीं आसात म्हण ताज्या फाटल्यान येचें न्ही म्हणून तूं संवसाराचें इतलें पुरा तुका ग्रेसकाय मान मर्याद गौरव आसा हें पुरा सोडणो देवाच्या राजाक तें विंचें तें मोलादीकपण चिंचें तें आमच्या मनशा सैम न्ही त्या देखून इसाया प्रवादीच्या 55:8 वाक्यान सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हजीं चिन्नां तुमचीं चिन्नां न्ही म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर म्हळ्यार आमचीं चिंतनां आनी सर्वेस्पराचीं चिंतनां मस्त व्यत्यास आसता आमचें मन आनी क्रिस्ताच्या मनाक मस्त व्यत्यास आसा खेदाळा आमी रुपांतर जाता हायर लेवल उंचल्या पावंडाचें मनस्थिती आमचे ते आसता गी थवळ आमी उंचल्या पावंडाक वचूंक शकता थोडीं उदाहरणां मुखांतर जें कितें हांव सांगता तें हांव अर्थ करूंक पळयता पयल्यान पयलें सारकें चिंताप सांगता कितें म्हळ्यार खंत दूख सलवणी मेळ्ळ्यार जिविताचो उद्देश जारी करूंक हें आसा तर आमी संतोशान तें भोगचेंच आसलें चिंताप आमकां आसा जाय आमच्या जिवितांत मस्त कश्ट येतात कश्ट येयल्ले कुडले आमी कंगाल जाता हर एकलो मनीस कश्ट येयल्ले कुडले कंगाल जाता बेजार जाता कंद जाता जर तर क्रिस्ताच्या मना बरी रुपांतर जाल्लें मन जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार ते कश्ट ते दूख ते खंत ती सलवणी कित्याक म्हज्या जिवितांत येता म्हज्या बऱ्यापणाक तर म्हाका तातूंत दूख या कंत भोगना उदाहरणाक जाकोबाचो पूत जुजे आसलो ताका ताजे भाऊसू ताका फुट्टू बांय घालतात गुलाम जावन ताका आनेकल्या विकतात उपरांत खंयसर घेवन येता थंय फंदीवारसकार येता ताजे बायल ताजेर फुटकरो आरोप ह्या व्यक्तीचेर घालता आनी ताका काण जैलाक घालता जैलाक गेल्ल्या कडेन थंयसर एकलो दोगांक स्वप्नां पडटात त्या स्वप्नां पडिल्ल्या वेळार हो सांगता अर्थ असो सांगता एकल्याक सांगता आळे तो फाटीं तूं राया कडच्यान येता आसतना उडास दवर मुजो म्हणटा पूण तो मनीस उडास दवरना इतलीं पुरा विविध तरेचीं खंत बेजारेचीं घटना जातात आनी असलो व्यक्ती मुखल्या दिसा तो एक इजिप्ताचो एक प्रमुख मंत्री जावंक पावता आनी थवळ हाका विखल्ले भाऊ हाचे सांगता येवन भियान थरथरोन आपणाक बक्षीसय म्हणून मागता आसतना थंयसर त्या जुजेन सांगलें उतरां आमी उडास दवरूंक जाय
उत्पत्ती ग्रंथान 50व्या अध्याय 20 वाक्य म्हणटा, तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतिल्लें पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें. जें आतां घडटा तें घडशें करचे खातीर म्हणजे साबार लोकांचो जीव वाचोवचे खातीर ताणें अशें केलें. देखून तुमी कांय भियेनाकात, हांव तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक सांबाळटलो अशें ताणें तांकां बुजयलें आनी तांकां धैर्य दिलें. मनशां सैम जाल्यार खाली चिंतपन कितें म्हणटा, तुवें तशें म्हाका केल्लें न्ही, तशें जालें न्ही, अशें जालें म्हणून आमी खंत करता. या ताणें तशें केलें म्हणून केदाळे ग्रज्जत दवरनासता हांव. पूण हांगासर आसलो एक व्यक्ती उसल्या पोंगडाचें ताजें चिंताप, तो चिंता जें कितें म्हज्या जिवितांत घडटा, सर्वेस्वराक गुत्ता म्हाका कितें म्हणे उद्देश आसा म्हज्या जिवितांत. जें कितें म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात, तोंदरे ना, म्हाका सर्वेस्वर उखलून धरता म्हणलो तें चिंताप त्या मनशाचें, त्या मनशाक तितल्या उन्नत स्थानाक व्हरून पावयलें. जेजूच्या जिवितांत जाल्यार आमी पळयता थंयसर सांजोवच्या 11व्या 8व्या वाक्यांत तो फाटीं थंयसर जेरुसलेमा वसाचें म्हणटा आसतना सीस ताजे कडेन म्हणाले, सीस म्हणाले, मेस्री आत्तां जुदेव तुका पात्रांक सोदतले आनी तूं थंयच फाटीं वेताय की. ते तुका पात्रांक सोदून आसात आनी तूं म्हणटाय फाटीं येता म्हणून. कित्या खातीर? कश तुका आसात, तुका इन्सल्ट करतात, तुका जिवेशी मारूंक सोदतात आनी तूं थंयसर फाटीं वेताय. जेजूक समार्याकार स्त्री मेळिल्ल्या वेळार ती स्त्री ताजें आयकता आनी तें शुभ वार्ता तेजें बरें सांगलें कितें आसा उरल्या समार्याकारांक सांगूंक वेता. शिष्य म्हणटा तूं जेव 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 म्हणटात, पूण जेजू म्हणटा ना, म्हाका जेवण नाका. हे चिंतात एका कित्याक जेवण नाका, कित्याक जेवण नाका, तांकां टेन्शन कित्याक म्हाका कोणें हाडलें काय म्हणून. जेजू म्हणटा म्हजें खाण आनी एक खाण आसा, तुमकां गुंतूनातलें तें खाण म्हजें जावन आसा. म्हळ्यार जिवीत असो उद्देश जारी करचें म्हजें खाण. आमच्या जिवितांत आमी पयल्यान पयलें उडास दवरूंक जाय. हायर लेवल ऑफ मायंडसेट, आमची मनस्थिती उसल्या पावंडाची पावता आसतना आमी एक स्थिती घेवन पावता, जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें हर एकी आमच्या बऱ्याक घडटा. जेजूच्या जिवितांत जायतीं खूड घटना घडिल्लीं. ताका आराण्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर थाळण्यो जायत्यो आयिल्ल्यो. उपरांत शास्त्री फरिजेव ताका मुस्तू ताणें उपाद केलें, मुस्तू बुडीन ताका फत्रावंक पळयल्लें, तरी पूण तो चंचल जावना. कित्याक जिविताचो उद्देश तो जाणा आसलो, ताजी मनस्थिती सकयल येवना, टेन्शन जावना. बगार ह्या उसल्या मनस्थितीर तो गेल्ल्या वरवीं जेजूक ताज्या जिविताचो उद्देश जारी करूंक शकलो. दुसरी संगत आमचे चिंतपा विशयी आमी चिंतता आसतना उडास दवरूंक जाय. आमची मनस्थिती भावार्थाची मनस्थिती जाय न्ही भियाची मनस्थिती. मुस्तुपुटी आमच्या जिवितांत आमी फाटीं सरता, सोलवता, अकमनालिसाक पडटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां भे भावार्थाची मनस्थिती, भावार्थाचें चिंताप आमचे थंय नातल्या वरवीं आमी सलवता. आमी पळयता गाणनाच्या पुस्तकांत 13व्या अध्यायांत 30व्यान एक तावन 32 वाक्य पर्यंत अशें म्हणटा, कालेबान म्हळें आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय, आमच्यान तें जाता. म्हळ्यार मोइजेन झण धाडिल्लें थंयसर वचून त्या काना शाराक वचून आमी झूज मांडून जीक मेळोवंक जाता गे म्हणटाना जोशू आनी कालेब कितें म्हणटात, आमकां जाता वचोंक म्हणटात. पूण तांचे बराबर गेल्ल्या मनशांनी जाप दिली, त्या लोकां विरोध झुजोवंक आमच्यान जावचें ना, ते आमचे की चड बळिश्ट आसात अशें आपूण खबर काडून गेल्ल्या देशा विशयंत ते वायट गजाली उलयले. आनी ताणें म्हळें आमी खबर काडून गेल्लो देश आपल्याच निवाशांक ग्रास येता आनी थंय पळयल्लो हर एकलो मनीस दैत्याक गात्र असो. आतां हांगासर आमी पळय जाय दोन तरांच्यो मनस्थिती. जोशुआ आनी कालेब म्हणटात आमकां साध्य आसा, कित्याक उमडो दर्यो 2 वंटे केल्लो तो देव, ताजेर तितलें बळ आसा. त्या पुराय इजिप्ताच्या सैन्याक सोलवयलां जाल्यार
आमकां ते कितल्याय गात्राचे जावन दी आमकां सोलोवंक साध्य आसा म्हणलें तांचे थंय भावार्थाचें चिंताप उरिल्ल्या व्यक्तींचें चिंताप ना ते दैत्य गात्राचे आसात त्या देखून आमकां जायना म्हणून आनी ताजे परिणाम कितें जाता 40 वर्सां हे इस्रायलेतकार आरण्यान भोंवचें पडलें मोगाच्यान एक चिंता भिवकोरेन चिंताप 40 वर्सां ताणें कश्टाचें पडलें आमच्याच जिवितांत आतां आमी पळोवंक जाय कितलेशे फावटी भावार्थ नासतना भियान आमी चिंताप केल्ल्या वरवीं आमी फाटीं सरल्या आनी आजुनी आमी मूल्यांत आसा आनी कोणगी धैर्यान गेलो देव म्हजे लागीं आसा हिंकां आपोंडू मायन्नड आपोंड म्हणून येता तो मुखार जैत व्हरून व्हडलो बिजनसमॅन गी व्हडलो एक पॉलिटिशियन गी व्हडलो एक व्यक्ती ताच्या जिवातान सदान करून वयर खंय वचून पावलो खंयसर गी आमची मनस्थिती परिवर्तन जावचें गरज आसा आमची मनस्थिती रुपांतर जावची गरज आसा ना जाल्यार भावार्थ ना जाल्यार आमी भिवकरपणान आसल्यार आमी फाटींच सरता असलें चिंताप बदलावण्याची गरज आसा तिसरें आमकां हर एकल्याकी दुस्मान म्हणलें आसात आमी कांय करना जाल्यार आमचेर बेश्टेच दुस्मान कांय काण येतात या अनेकले खंयचे आमच्या कुटुंबा विरोध आमच्या समुदाया विरोध आसा जायत तितले आतां दुस्माना विरोध जैत कशें जोडचें गे म्हणलें सवाल दुस्माना विरोध जैत आमी मेळाचे जाल्यार आमचें चिंताप खंयच्या मट्टाचें म्हणल्यार दोन आसा एक उदाहरण ताका थंयसर गोलियत आसलो गोलियता विरोध झुजोंक सगळ्यांक असाध्य म्हूण चिंतलें कित्याक तो एक व्हडलो झुजारी दैत्य गात्रसो जिवी आनी ताचे विरोध झुजोंक जायना पूण दावीद वचून म्हणटा हांव ताजेर झुजता म्हणून आनी त्या दाळचें एक संभाशण जें कितें साऊल राया आनीक दाविदा मदें जाल्लें मस्त अर्थभरीत जावन आसा पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत मोतपूर्ण आनी मोततेडीन वाक्य अशें म्हणटा पूण साऊलान दाविदाक जाप दिली ह्या फिलिस्तिया विशीं वचून ताजे कडेन झुजोंक तुज्यान जावचें ना तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणांत असो एक झुजारी दाविदान साऊलाक म्हळें तुजो सेवक आपल्या बापायच्या बोकऱ्यांक सोरोवन आसलो आनी हर एक फावटी एक शिंव वा आस्वेल येवन हिणांतल्या एका बोकऱ्याक धरून व्हरतना हांव ताची पाड धरून वेतलो आनी ताका मारून बोकऱ्याक ताज्या पासान तो सोडयतलो तो म्हज्या आंगार पडलो जाल्यार हांव ताजी कडकी धरतलो आनी ताका बोडोवन जिवीशी मारतलो तुज्या सेवकान एका शिवाक आनी आस्वेलाक जिवीशी मारल्यार आनी ह्या बेसुन्नती फिलिस्तियाक ताचीच गत फावो जातली कित्याक ताणें जिवंत देवाच्या फौजांक सवाल केला दाविदान फुडें उलोवन म्हळें ज्या सर्वेस्परान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दावल्यांतलो वाटयला तस्सो सर्वेस्पर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो साऊलान दाविदाक जाप दिली वो सर्वेस्पर तुजे सवे आसा कितले बरें एक संभाशण एक भुरगो तूं असाध्य म्हजे कडेन व्हडले व्हडले झुजारी आसात त्या झुजाऱ्यांक सगळ्यांनी वट्ट मेळून ताका ताजे कॅस आलोवंक जाता आनी तूं एक भुरगो तुवें कशें करूंक साध्य आनी हो दाविदाचें चिंताप कितें आसलें दावीद म्हणटा हांवें हाचे पयलीं म्हज्या जिवितांत सबार गडितां घडल्यात पूण म्हजे सवें सर्वेस्पर आसलो आनी त्या खातीर शिवाकी हांवें जिवशी मारला तर ह्या व्यक्तीक म्हाका जिवशी मारूंक साध्य आसा हाचें चिंताप कित्याक सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा म्हाका साध्य आसा कित्याक सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा आनी ह्या चिंतपान गेल्लो वो दावीद आमी जाणाव गोलियताक एकाच फातरान काब्याच्या एका फातरान तो जिवीशी मारता सगळ्यांनी चिंतलें येद्या व्हडल्या दैत्याकृत्या राक्षसाक जिवीशी मारूंक साध्य ना कित्याक तो व्हडलो म्हूण चिंतले जाल्यार दाविदान चिंतलें हांवें एक फातर मारल्यार तो व्हडलो व्यक्ती जाल्ल्यान व्हडलो जीव आसो जाल्ल्यान ताका चुकोवन काडूंक जायना सीद वचून ताका फातर मारता म्हणून असलें चिंताप आमचे करना आमच्या दुस्मना वयर जैत व्हरूंक जाता सर्वेस्पर म्हजे सवें आसा
सर्वेस्पराच्या नावी हांव म्हज्या दुस्माना विरोध जैत व्हरता म्हळ्यार खंडीत जावनी आमच्या दुस्माना विरोध आमी जैत मारूंक साध्य आसा. पूण त्या दुस्मानाचे प्रभाव, दुस्मानाचो दुडू, दुस्मानाची सकत जर तर तित्त वर्णन करना मनीस केदाळा रावता गे, तो मनीस फाटीस आसता, ताका सोलवणी आनी ताका त्या मनशाक सोलवणी मेळटा, दुस्मानाक सोलोवंक जायना. त्या देखून आमचें चिंताप हायर लेवल उंचल्या पावंड्याचें जाल्या शिवाय, आमचें परिवर्तन जाल्या शिवाय जिवितांत जिवंक कशें बगतात म्हाका न्हू. चवथे विचार, आमचे सबार नैतीक मौल्यां आसात, नैतीक मौल्यां आसात. ती मौल्यां मुस्तुपटी आमी भियान आमी सोडटा, आमकां ती फॉलो करूंक जाता ना. नैतीक मौल्यां या बरेंपण कितें आमचें आसा तेसलें दोन गाणूची मनस्थिती आमकां आसूंक जाय. उदाहरण एक तुमच्या मुखार ह्या दानियेलाचें दवरता. दानियेल थंयसर राय सेशन गेल्ल्या वेळार दानियेलाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्याय 8वें वाक्य म्हणटा, पूण आपूण रायाचें जेवण जेवन आनी दाकासोरो पिवन आपणाक बसटोवचो ना म्हूण दानियेलान निश्चय केलो. देखून दानियेलान आपणाकच बसटोवंक मुखेल इश्ट्यान ताका कारण दिनय म्हूण ताणें ताचे लागीं विनंती केली. उरलें जाल्यार आमी आमच्या त्या परिस्थितीर जाल्यार कितलें भिवन आसता. रायान एक आमकां चान्स दिल्लें तो व्हडलें, ताज्या घरा येवन आमकां खाण जेवण दिता, आमी खाल्याक करूंक साध्या, त्या राया मुखार रावचें कशें. हांगासर आसा एक दानियेल, तो म्हणटा म्हजी नैतीक मौल्यां सोडनो, म्हजी चिंतपां, म्हजी मौल्यां सोडनो, हांव असलें खाण त्या रायान बॉम्ब्याक भेटयल्लें खाणां तें हांव खावचोना. देखून तो वेगळो रावता. आमी पळयता दानियेलाच्या 6व्या अध्यायांत अनेक गणित थंयसर घडटा. वो दानियेल दिसाक 3 फावटी मागणें करनासलो. आजचे सांगत आसल्यार सगळ्यांक मोसोर जाता. आका कशें म्हणून सकयल घालीचे, रायाकाचेर भारी अभिमान, आका शिरकयता म्हणटात. राया कडेन वचून सांगतात, राया 1 म्हयनो म्हणसर तुका मात्र सगळ्यांनी नमस्कार तुजे कडेन मात्र मागा जाय. कोणी दुसऱ्या कडेन मागलें जाल्यार तांकां शिवाच्या दोलयेन तांकां घाली जाय. आनी राय असले एक आज्ञा दिता. आमी 6व्या अध्यायान पळयलें जाल्यार राय असले एक आज्ञा दिता. ते म्हणटात, दुसऱ्या खंयच्याय देवा लागीं वा मनशा लागीं प्रार्थना करीत जाल्यार ताका शिवाच्या दोलींत उडोवंक जाय. राय अशी एक राजआज्ञा दी आनी आज्ञापत्राचेर सही कर. मेदी असो आनी पार्शी असो कायदो रद्द करूंक जायना तशें ही आज्ञाय केदींच बदलची न्हय. दारियुश रायान आज्ञापत्राचेर सही केली. रायान आज्ञापत्राचेर सायन केल्या म्हूण दानियेलाक कळीत आसलें जाल्यारय तो आपल्या घरा गेलो. ताज्या घराच्या वयल्या कुडाची जनेलां उक्ती आसलीं आनी ताणें आपल्या धिम्यांचेर पडून आपल्या सवय प्रमाणे दिसाक 3 फावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केलें आनी तेजी स्तुती केली. आनी पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, पळयत पुस्तक म्हणटा, अशें केल्ल्या वेळार उरले पुरो धांवून येतात रायाक वचून सांगतात, आडे ताणें केलां, ताका वचून दोलयेन घाल, शिवाच्या दोलयेन घाल. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा त्या प्रमाणे घालें. तरी पूण ह्या मौल्यांत बरलेल्या ह्या दानियेलाच्या जिवितांत सर्वेस्पराक आपूण आराधन करतलो, राज्याज्ञा व्हरती न्हय. म्हजी मौल्यां कितें, दिसाक 3 फावटी हांव मागणें करचें, तें हांव कितें कसो सांडचो ना. असलें मौल्यां दवरनो, असल्या चिंतपाच्या व्यक्तीक सर्वेस्पर देव त्या शिवाच्या तोंडांत राखता मोगाचें. आनी पळोवन राय जपता, रायस ताका उंचल्या पावंड्याक स्थानमान दिता. त्या देखून मुस्तुपटी आमी आमच्या जिवितांत जियेत आसतना आमचे मौल्यां कितें आसात, आमचो भावार्थ कितें आसा, आमचे धर्म कितें आसा, ताजे तावन वेगळें जावचें न्हय. आमी ताजे तावन वेगळें जावचें न्हय. बगार धर्मा प्रकार जियोंक आमचें चिंतपां, आमचीं भोगणां त्या प्रमाणे आमचीं मनां आसूंक जाय. 5वें, आमी बरें करी जाय म्हणलें चिंतप आनी हातीन घेतिल्लें काम तें मुंद वर्सता म्हणलें दृढ निर्धाराचें चिंतप
मोन आमचें तें केदाळें आसा जाय खंयचेय त्या जिवितांत कितलीं कामां आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत सबार कामां आमी करता सबार आसता पूण खंयचें एक बरें काम धरलें जाल्यार मोदें सोडून जावचें न्ही मोदें सोडून जावचें न्ही बरें करूंक आमी पळय जाय एक उदाहरण नेहमियाचें हांव दिवन आसा नेहमियाच्या पुस्तकांत 2 अध्याय 17व्या वाक्य म्हणटा उपरांत हांवें तांकां म्हळें आमी कितल्या कश्टांत आसा म्हूण तुमी पळयतात जेरुजलेम पाड पडला आनी ताचे दरवटे लासून गेल्यात येया जेरुजलेमाच्या पागाराचें पुनर्निर्माण करुया अशें फुडें आमी निंदा भोगचे ना हे बऱ्या मनान ताणें जेरुजलेमाचें पाड पडलें पळोवन पागोर परत्यान प्रारंभ करता धरूंक तो बांदूंक प्रयत्न करता 6व्या अध्यायान आमी पळयल्या 4थ्या वाक्यांत सनपलटान आनी गेशेमान म्हाका हो संदेश धाडलो ये आमी ओनोफल्काच्या हापेकेऱ्यान सांगाता मेळोवया ते म्हाका वायट करूंक चिंतले तरी हांवें तांचेशी दुतांक धाडून ही जाप दिली हांव आतां एक व्हड कामार पडला देखून म्हज्यान येवंक जायना हांव हें सोडून येन जाल्यार तें अर्देर्स रावतलें 4 फावटी तांणी म्हाका तेंच आमंत्रण धाडलें हांवें तांकां इस्स जाप दिली आनी तो वचोंक ना आनी त्या देखून ताजें काम तो पूर्ण करूंक पावलो आमच्या जिवितांत मुस्तुपटी आमी थोडीं कामां हातीन धरता मोदें कितेंगी जाता आनी ताच्या फाटल्यान वचून बसता चिंताप जें कितें आमचें आसा तें आमचें मन दृढ तरान बरें करता आसतना फाटीं सरनातलें जाल्लें चिंताप आमचें थंय आसोंक जाय जर तर बरें करनास वेताना अनेक लोक कोण आपयता म्हणून अनेक सन्निवेश जाता म्हणून ताज्या फाटल्यान गेलें जाल्यार आमी सोलवता मोगाचें न्हू हांगासर एक स्पश्ट उदाहरण म्हाका आनी तुका सांगता केन्नाय आमचो उद्देश कुशीन आमी गुमान दवरी जाय आमचें चिंताप तें उद्देश जारी करचें तसलें मन आमचें तें स्पश्ट तरान आसा जाय वेळाच्या बोन 1-2 पॉयंट सांगून हांगासर अखेर करता अनेक सवे विचार यशस्वी जोडी जाय तर आमचे चिंताप सन्निवेशाचेर केंद्रीकृत जायनासतना जिवितांत आसच्या उद्देशा वयर केंद्रीकृत आसा जाय आमचें चिंताप कितें आसा जाय सन्निवेश आमच्या बोवारी कोण सोय आसूंक पुरो ताजे वयर न्ही आमचें चिंताप ह्या सन्निवेशांचेर न्ही आमचो उद्देश कितें बरो जिविताचो आसा तें जारी करच्या विशयान आसूं जाय आमी पळयता फिलिपिकारांक बरयल्या 4थ्या अध्यायान 11 वाक्यांत सांग पावलो अशें म्हणटा कित्याक खंयच्याय स्थितीगतींत हांव आसान तरी सदांच दादोसपणी जियोंक हांव शिकलां तो कितें म्हणटा खंयच्याय स्थितीगतींत आसूंक पुरो म्हाका मारला मुस्तुपटी म्हाका बंदेन घाला मुस्तुपटी म्हाका मुस्तुपटीन तिरस्कृत केला म्हाका जायते म्हाका सोसूंक मेळना तरी पूण तो म्हणटा खंयच्याय स्थितीगतीन हांव आसान तरी सदांच दादोसपणेन हांव जियोंक शकलां एक मायंडसेट आमकां आसा जाय आमचें मन असल्या चिंतपाचें मनस्थितीर आमी आसूंक जाय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत मुखार येता आसतना सबार घडीत आमच्या जिवितांत घडटात कितेंय घडोवन दी खालेंय जावं दी खंयचोय सन्निवेश येवं दी पूण आमची मनस्थिती दादोसपणाची संतोशाची आनी उल्हासाची असल्या मनस्थितीन आमी वचोंक जाय आनी सांग पावलो रोमाकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायान 2रें वाक्य ह्या प्रमाणे सांगता ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात बदलाक तुमची मनां नवीं जावं तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं थवळ तुमी देवाची खुशी कुतें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात तुमची मनां नवीं जावं तुमची मनां नवीं जाल्ल्या करीत तुमची मनां रुपांतर जाल्ल्या करीत तुमी उंचल्या पावंडाचें जिवीत यशस्वी जिवीत जियोंक शकनात त्या खातीर परत सांग पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्रान 4थ्या अध्यायान 22 वाक्यान म्हणटा तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जर तर आमचें चिंताप नवें जायना रुपांतर जायना आमी ल्हानशें भुरगें पळय कशें आसता तस प्रमाणे निब्बर खाण आमकां खावंक जायना मोगाच्यान हेब्रेयकारांक बरयल्या पत्रांत 14व्या वाक्यांत सांग पावल म्हणटा निब्बर खाण व्हड जाल्ल्यान जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणलें समजोणें आशिल्ल्यान नाजाल्यार कित्याक 13 वाक्य म्हणटा
जो कोण दूध मात्र पियेता तो आणखी बळका बरे, आणखी बळका बरे. आमची मनस्थिती उंचल्या पावंडा पावल्या करीत आम्ही जैताचें जिवन जिवंक जायना. आमी सोलवणेचें, धुबळिकायेचें, कश्टांचें, अकबानलिसायेचें जिवन जियेचें पडटा. आमचें जिवन समृद्धेचें, आमचें जिवन मान मर्याद गौरवाचें, आमचें जिवन उंचल्या पावंडाचें यशस्वीचें जाय जाल्यार आमची मनां, आमचें चिंताप हायर लेवल, आमचें जाणवाय उंचल्या पावंडाचें जायचें. ना जाल्यार त्या मट्टाक आमी वचोंक शकना. त्या देखून असलें उंचल्या पावंडाचेर गेल्ल्या वेळार आमचें मन तीर स्टेबल जाता आनी आमकां समाधानाचें जिवन आमकां जियोंक शकता. इसाया प्रवाच्या 22 अध्यायांत 3 वाक्य म्हणटा, ताचें मन थीर आसा, तूं ताका शांती समाधान दिताय, कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात. मन आमचें थीर आसचें, मन आमचें बरें जाणवायचें, बरें चिंतपाचें असल्या वेळार सगळ्या जिवितांत शांतेचें आनी समाधान आमकां शकता. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याक आमी हांगा सक्रामेंतार मागता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत मागया. कित्याक कोरीन घरां बरयल्या 1 पत्रांत 2 अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा, आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप केल्यात. कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सोदना करता. मनशा सैमान मनशा ते आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताजे भितर गूट समजून घेत. तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणूच सुनेना. त्या देखून देवाचो गूट आमी जाणा जायसय, ताजें चिंताप कितें म्हणल्यार आमी जाणा जायसय. आमची चिंतपां सर्वेस्पराच्या चिंतपा बरी उंचल्या मट्टाची जायचे तर पवित्र आत्म्याची ससाय हांवें तुवें मागोवंक जाय. आनी ह्या मुखांतर आमची मनां क्रिस्ताच्या मना बरी उंचल्या पावंडाक येदाळा पावता आसतकीर त्या वेळार आमचें हर एकलें जें जिवन उंचल्या पावंडाक आमी पावतले. आमची मनां रुपांतर जातली आनी आमचें जिवन बरें रुपांतर जाल्लें उंचल्या पावंडाचें आशिर्वादाचें बेसांवाचें जिवन आमचें जातलें. सर्गींच्या बापा, समर्पण करता आमकांच तुज्या हाती. आमचें चिंताप परिशुद्ध कर सोम्या. तें चिंताप दैवीक जावन मारपाड कर सोम्या. त्या चिंतपांत बरें करची सकत आटापून आसून दी सोम्या. आनी निरंतर तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत दिवन बरें चिंतूंक, बरें करूंक आनी जिवितांत यशस्वी जावंक तुजी कृपा आम्हा सोमेस्तांक लाभय म्हण मागता हांव. समर्पण करता हांव सोम्या. आमचो राष्ट्र तुज्या हाती. ह्या राष्ट्रांत जियेत आसतना हर एकल्याक जाय जाल्लें रक्षण तूं फावो कर सोम्या. नानांत्या जाग्यांनी जावचे सर्व अहितकर घटना निवराय सोम्या. हर एका मनशाक गौरव मेळोवंक, मान मेळोवंक आनी समाधानाचें जिवन फावो जावंक तुजो दैवीक आदार लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. पावनात्मरे इळिदु बा स्वामी, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. मगळा सोम्या, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेली बळवंत हातेरां जावन हर एका बावडत्यान मारपाड जावंक जाय जाल्ले परिवर्तनाची सकत आमचेर धाड सोम्या. आमचे पातकी सैमातावन आमकां सुडका लाभून आमी तुजो पाटलाव करूंक
आमच्या पथकांचे प्रायश्चित करणं आमकां समी नितळ तरान सांबाळूंक जाय जाल्ली करपा तूं आम्हा सोमेस्तांक लाभय सोम्या सदांच तुजो आदार पवित्र आत्म्या मुखांत्र आणि तुझ्या उतरा मुखांत्र जोडणं घेवंक पवित्र पुस्तकाचे वाचप सदांच आमी ध्यान करूंक जाय जाल्ली जाणवाय बुदवंतकाय दिवन त्या उतरांचो पुंडायेचो अर्थ जाणा जावचे तसले भाग आम्हा सोमेस्तांक लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 पावनने परमात्मने पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ पावनने परमात्मने पावनಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು पवित्रत्म्या तुझ्या फळांनी आमकां नेटय मनुष्य सैमाचे जावन आसले हर एक तरेचे राग मसर हगे द्वेष असल्या रक्तमासाचे हर एक खोट्यो योजना आणि सर गुण आमचे तावन हुमटून काडणं तुझी फळां आमचे थंय रुता कर पवित्रत्म्या आमी त्या फळां मुखांत्र तुका मानवाची जिणी जिवंक आदार लाभय आणि तशेंच त्या फळां मुखांत्र हेरांचे बरेपण आमी करूंक तुजो दैवीक आदार आमकां फावो कर म्हण मागता हालेलुया 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 ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या नानान त्या राष्ट्रांनी जाऊनचे झुज तुझ्या पायामळे सोम्या थंयसर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड शांती दूत जावन तूं देवून ये हर एकल्याची धरून काळजां मोवाळाय मनुष्य मला गौरव दिवंक तांकां जाय जाल्ली करपा लाभय कश्टांक समटाल्ल्यांक बुजवण दी नानान त्या गायिल्ल्या पिडेस्तांक तशेंच झुजा वरवीं आपल्या कुटुंबाच्या सद्यांक घोटावन घेतिल्ल्या तुजी बुजवण लाभय सोम्या तुजी काकूळ तूं थंयसर देवून हर एक वातावरण शांतीदायक जावन परिवर्तन जावंक जाय जाल्ली दैवीक मजत तूं लाभय म्हण मागता हालेलुया 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 शेरे रा 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 हालेलुया 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 रा 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 बा शेरे रा 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 ओरी आत्मा एरत्र बार शेरे रा 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. मगळा सुम्या तुझे उतर परगटच्या हर एकल्याक रक्षण दी सोम्या. तुझी सुवार्ता परगट करच्या कामान ताणी वावरत असताना तुझ्या आत्म्याचे मार्गदर्शन दिवन तुझ्या पवित्रतेच्या देणे फळांनी तांकां नेटवून तुझ्या उतरांचो गुंडायेचो अर्थ विवरांचे देणे तांकां दिवन बावडती लोकांक तुझे सरशी वडची सकत सोम्या तांचे मुखांत्र हर एकल्याक लाभोवन तुझे राज विस्तारावंक जाय जाल्ली कृपा हर एकल्याक तुझ्या फाटलाव करतेल्याक लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. स्तोत्र वंदने येशुवे आराधने येशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ವರಗಳ ಸುರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ವರಗಳ ಸುರಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಫಲಗಳ ನೀಡುತ್ತ ದಯೆ ತೋರುವ ಪಾವನ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಫಲಗಳ ನೀಡುತ್ತ ದಯೆ ತೋರಿದ ಪಾವನ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. तुमची खंत तुमची बेजाराय तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. तो ताची जतन घेता म्हणटा पेद्रू 5व्या अध्यायांत 7व्या वळेंत. बोबोगळा जिजू या उतराचेर फातीर दवरून सर आमचे मागणी आमी तुजे मुखार समर्पिल्यात. सर आमचे गरजो आमी तुजे गोडे उसारल्यात. दयेन स्वीकार कर आणि हर एक या समस्यांक तू परिहार दे. हर एक आमच्या मागणे तू मानून घे. हर एक रितीन तू आमकां राख आनी सांबाळ. हर एक आमच्या गरजान तू पाव. सर आमचे कश्ट दूख बेजाराय तू स्वीकार कर. आणि जे कितें आमकां गरज आसा आमच्या कुटुंबांक गरज आसा आमच्या फिरकेचे गरज आसा आमच्या राष्ट्राक तशेंच सगळ्या संवसाराक गरज आसा ते तुझ्या उदार म्हणून आमकां फावो कर. ह्या मागणी आमी करता तुझ्या पवित्र नावे आमेन. Ora sacramenta sustagnamam ruya urbilia rupa botla novioriti adaria solvonecha ascătiți babartace voltibia zăsema tăse sputa ulasani stutisa potvi mahima săsna săsna ekastalian hăsita tu gato Spirit sama sami navarta. Amen. प्रार्थूया ये देवाबीची सक्रामेंत काल
तुझ्या कष्ट सौगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्र्याक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. Amen.